प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार. आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 8वो विसवोर वोड 4 ते 15 पर्यंत. लूक चॅप्टर 8 वर्सेस 4 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दोर एका नगरांत लोक जेजू सोदशीं येतालो. अशें एक उरपोज एकठांय जाली तेन्ना ताणें वोपार घालून म्हणलें, कोण एकलो ओंपपी आपलें बी ओंपूंक गेलो. ओंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी लोकांन तें माडयलें आनी मोडबा वेल्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. आनी दुसरें खोडपाचेर पडलें. तें किल्लोलें पूण शेड नासली देखून सुकलें. हेर कांट्यां मदें पडलें आनी कांट्यां बरोबर वाडलें आनी तें दामून धरलें. हेर बरे जमनीर पडलें आनी किल्लोन 100 पोट ताका पीक जालें. आनी व्हडल्यान आड्डून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलेल्यांनी हें आयकुचें. वोपारींचो हेतू हो. ताच्या सिसांनी हे वोपारीचो वोट ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राजाचें गूट ओळखूंक तुमकां दिल्लें आसा. पूण हेरांक त्या वोपारीनीच सांगपाचें, कित्याक ती दोळ्यांनी पळयतात पूण तांकां दिसना, कानांनी आयकतात पूण तांकां समजना. तर वोपारीची समजणी ही. जेजू वोंप्याच्या ओपारीचो वोट दिता. बी देवाचें उतर. वाटेर आसात ती तें आयकतात ती, पूण मागीर बावाड तोरिना जावन तांकां सोडवण मेळना जावंक देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता. खोडपाचेर आसात ती उतर आयकून तें खुशालकायेन मानून घेतात ती, पूण तांकां पाळनात ती थोडोच वेळ बावाड दवरतात आनी परिक्षेचो वगत पावतूच ती फाटीं सरतात. कांट्यां मदें पडलां तें उतर आयकतात ती, पूण वेता वेता जिवाच्या दास्तीक आनी गिरेस्तकायांक आनी मौजांक लागून ती दामोन उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बरे जमनीर पडलां तें बोऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळतात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज हें जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू एका वोंपाची वोपार घालता. आनी आमी बारीक ही वोपार आयकत जाल्यार जेजू आमकां दाखयता की जें बी जो वो वोपार वो वोंपी घालता तें बी चार जाग्यार 4 जमनीचेर पडटा आनी फकत बरी जमीन पीक दिवंक पावता. आयकात बरे भाशेन बाबणीनो, जेजू जेन्ना ही वोपार घालता तो म्हणटा जो वोंपी वेता शेतान आनी तें बी घालता, बी वोंपता, तें बी 4 जाग्याचेर वा 4 जमनीचेर पडटा आनी फकत तो निमणी जागो वा निमणी जमीन जी जावन आसा एक बरी जमीन, त्या जमनीचेर फकत तें बी पीक दिता. म्हणजे 3 ज्यो जमीन ज्यो आसात, पयली जमीन जी जेन्ना जें बी तो वोंपता तें बी जाग्यार पडना, तें वाटेर पडटा, सुकणीं येतात आनी वतात. म्हणजे जेन्ना कोणाक सजमणी उतराची ना, आतां कितें घडटा, सैतान येता आनी तें उतर चोरून वता. म्हणटा आतां तें बी आतां केन्नाच किल्लो ना आनी पीक दिना. दुसरें म्हणल्यार तें खोडपार पडटा, बरी जमनीचेर पडना आनी कितें घडटा, वेगीं तें बी तें बी जें पडलां तें किल्लोता, पूण आतां ताका तें खोल ना म्हणून वारें येत जाल्यार तें पडोन मोडटा आनी आतां तें पीक दिवंक पावना. तिसरें म्हणल्यार तें कांट्यांनी आनी म्हणटा ते भाशेन दुसऱ्या झाडांनी तें बी आतां किल्लोता. जेन्ना वयर वता तें कांटे आनी दुसरीं आतां झाडां जीं आतां ताका चिपून दवरता
आनी तें आतां झाड पीक दिवंक पावना. पूण ह्या चवथी जमनीचेर जें हें बी पडटा तें बी आतां किल्लोता आनी आतां तें पीक दिवंक पावता. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ही वोपार आमी आयकता, पयल्यो 3 जमीन ज्यो आसल्यो त्यो जावन आसा जमीन जो आजून पासून जेजूक सोमी देव मानूंक ना. म्हणून जेन्ना ती एक नवो जोम घेवंक ना, ती आतां नवी रचना जावंक ना, ती आतां ती 3 जमण्यो जातात. फकत देवाचें उतर आयकतात, सजमणी घेनात, देवाचे कसलें आडकोड येत जाल्यार ती त्रासान बुडटात. मागीर संवसाराच्यो वस्तू येतोच ती आतां पीक दिवंक पावनात, संवसाराच्या मोगान पडटात. पूण फकत जो कोण जेजूच्या राज्यान भितर सरतात, ती एक नवी रचना जातात, तांचो आत्मो जेजू सारको जाता, तांचे भितर पवित्र आत्मो येता, ती आतां एक बरें पीक दिवंक पावतात. आनी भाव भयणीनो, जेजू जुवांचो 15वो विस्वर सोडा तो खिचर कितें म्हणटा, तो म्हणटा, तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी तुमकां हांवें नेमल्यात आनी तोखतात तसलीं फळां दिवपाक हांवें तुमकां विचून काडल्यात. म्हणटच भाव भयणी, तोखतात तसलीं फळां दिवपाक आमच्यान कशें बीन दिवंक जाता? फकत पवित्र आत्म्या उदेशी. म्हणटच जेन्ना देवान आमकां विचून काडल्यात, जेजून आमकां विचून काडल्यात, आमकां नेमल्यात, कशें नेमल्यात? पवित्र आत्म्या उदेशी. पवित्र आत्मो आमचे भितर येता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान तो आमकां तो देवाची शक्ती, देवाची जाणवाय दिता. आनी जेन्ना आमी पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन आमी कितें काम कोत्ता, त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां आमच्यान तें देवाचें जिवीत जिवंक जाता, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. आनी आतां वचोन देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगट करून तांकां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमी आमंत्रण दिवंक जाता. तर तेच भाशेन आमी आयज नवी रचना जाल्या म्हणून पवित्र आत्म्याच्या आदारान वसोया, एक क्रिस्ती जिवीत जियोया आनी दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. आनी त्या भाशेन आमी तोखतात तसलीं फळां आमी दिवपाक, एक बरें पीक दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.